ओ चेट गेला ओय की सांगली तू मोठ्याला आई तू मोठ्याला आपण लागला पैसा वेतो तिला असताना माशे द्यावला अहो तो झाल ते दोरे गोय सगळे वार झालो ते कोंबलीतला इतले वार असं तर सारखं फुलवलं आणि ते साराचे फुलवलं एक पिन तो पुंचोइसनी पिन तो पुंचोच्या गाकीत पस्कोट बाबा आम जॉन टायर तुझा बाबा तू बस हे ते आणि दुसरा क्या सोन कसला सोड मारो की तू कॅबिनेट आहे ना भितरी मोड आताच आम्ही जेनेट बेन आणि आंबे हांची एक कॉमेडी पळयल्या आमच्या ऑडियन्साक कॉमेडी जायती आवडटा पूण तुमकां ह्या कार्यावळींतल्यान लायव्ह अशी दिवंक मेळना तरी आसतना आमच्या ह्या टीव्ही मिडियमांतल्यान आमी ती दितात ह्या वेळार आनीक एक गजाल हांव तुमच्या लागच्यान जाणा जावंक सोदतां ती म्हणटोच एक अनाउन्सिंगाची तयारी तुमची ऑन द स्पॉट आसता काय आदी फुडें थोडे प्रोग्रामां पासत तुमी तयार जालेले आसतात म्हाका जाल्यार आदींच म्हाका टायम मेवता तयारी करपाक आनीक चडशे हांव टीम बेस्ड करता कॉलर्स ना जाल्यार म्हणजे आमी फोन इन प्रोग्राम ना जाल्यार हांव टीम बेस्ड करता कसलो एक टीम काडटा आनी त्या विशयाचेर हांव उलयतां आनी तशी हांव तयारी करता इंटरनेटार वचून कितें इन्फॉर्मेशन काडटा आनीक जाता तितली म्हायती हांव दिवंक सोदतां अशें केन्ना तरी जालां की कॉलरच ना केन्नाच जावंक ना म्हाका तर उगडासच ना तशें केन्ना आदी एक्चुली प्रोग्राम सुरू जावचे आदीं कॉल येवंक लागतात पूण आमकां दिसता बास जाता तो फोन पूण केन्ना केन्ना आमच्यान घेवंक जायना तो आदींच कित्याक ते 10 मिनटां आदीं तो दुसरो प्रोग्राम चालू आसतात सो ते 10 मिनटां आमच्यांनी तांकां होल्ड करून दवरूंक जायना कितें म्हणटा शकुंतला न्हय पूण केन्ना अशें जावंक ना की कॉल येवंक ना म्हणून आतां तयारी ह्या दृश्टींतल्यान आमी उलयताले तेवतीन आकाशवाणीचे तयारी ही खंयच्याय कलाकाराक खंयच्याय परफॉर्मराक करचीच पडटा एक मानसीक तयारी पयलीं करची पडटा आनी मागीर तूं अमके ऑडियन्सा मेरेन वता म्हणटकच तुका सिस्टम कशी आसा तें समजून घेवचें पडटा आतां आकाशवाणीर येवपा खातीर ह्या पोस्टा खातीर आमी कितें कितें करप हें बरेच लोकांक खबर नासता आनी खबर नासता म्हणजे कितें तें खंय बरयिल्लें ना आतां क्लॅरिकल पोस्ट बँकेचे पोस्ट अशें आसतात पळय हांगा तुका तुजें टॅलंट तुजें कॅलिबर तुजी कॅपेसिटी किंवा तुका आवड सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार त्या क्षेत्रांतली तुजी आवड सामकी म्हत्वाची आवड तुका आवड आसली तूं थंय येता तूं थंय पळयता तो फक्त तुका आकाशवाणीच्या बाबतीन कशें जाता उलोवंक आयलें म्हणून तुका जमना हांगा तुमचे सगळे जाण तुका हँडल करता आनी तूं फक्त बसून उलयता म्हणटकच हांव सुसेगाद उलयता पूण प्रश्न येता खंय थंय सगळे मशिनरीज म्हज्या हातान आसता केन्ना केन्नाय नॉट ऑलवेज हांव सामकें म्हजेरूच हांव करता अशें म्हणना
पुणून ह्यो सगळ्यो गजाली प्रेझेन्स ऑफ मायंड म्हणटा तें आमकां दवरून तकली शांत दवरून बाबा आपणें कितें कितें करप कितें कितें उलोवप आनी परत सरकारी हें ऑर्गनायझेशन आकाशवाणी म्हणटकच थंय तुका कांय बंधनां आसात कांय गजाली कडेन हय कांय गजाली कडेन तुका उलोवपाक मान्यताय ना आतां फोन इन प्रोग्रामा सारकेच आमचे लोक आमचेर खूब मोग करतात पुणून एक एक आयकुपी एकदम फट्ट करून कितें राजकारणाचें उलोवन गेलो फट्ट करून कोणाचेर कमेंट ताजो जो परिणाम फुडें कितें जाता हाजी जाणविकाय आमकां दवरची पडटा दुसरें म्हणजे आमी कितलें उलोवप केन्ना केन्ना हांव खूब उलयतां हांवूच सांगता तुका बडबड आतां बडबड म्हजें उलोवप चड इम्पॉर्टंट काय संगीत इम्पॉर्टंट लोक कितें बडबड आयकुपाक आकाशवाणी आयकतात ना संगीत आमकां संगीत दी म्हणटात ते अशा ह्यो सगळ्यो गजाली आसतात न्ही त्यो तूं अनुभवान इल्ल्यो 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 करून शिकता आनी तशें एकदम तुका काडलें यू कॅन गो ऑन एअर अशें जायना आनीक एक गजाल तुजे लागच्यान हांवें म्हणजे लागींच्यान पळयल्या ती म्हणजे जितले कॉलर येतात फोन येतात तूं मॅक्झिमम तांकां अटेंड करपाचो प्रयत्न करता ते म्हणजे जे कांतार आसा ताचो एक वर्स दिल्या उपरांत हय म्हणजे कितें आसता तुका तांची इतली फिलींग आसता तांकां इतलें दिसता की हांवें उलोवचें रेडिओचेर थोड्यांक इतली इच्छा जाता आनी थंय मागीर म्हाका दिसता थंय हांवें इल्लें पद कमी करून फक्त फोन इन प्रोग्रामांनी हांव हें करतां कित्याक सांग आमचे कडेन वेळ कमी आसता आनी लोक चड आसता आनी सगळ्यांक आस्पावून घेवपाचें आसता कारण कॉल एक मेळना व्हेरी डिफिकल्ट आमचो कॉल मेळप आनी एकदम मेळ्ळो न्ही तांकां मेळटकच तांकां दिसता शकुंतलान आपल्या कडेन उलोवचें म्हूण हांव कितें करतां लास्ट पद सुद्दां वाजोवन बाबा आतां आनी आकाशवाणी माध्यमूच अशें की आमचो 9:30 म्हळ्यार फुडलो कार्यक्रम 9:30 सुरू जावंकूच जाय वी आर व्हेरी पर्टिक्युलर सो आमचे पिप्साचेर आमचो प्रोग्राम आमचे सुरू जाता हें आमचे पयलीं पसून परंपरा टायमाच्या बाबतींत आमी पर्टिक्युलर इतलें का हातून तें इतलें बसपाक जाय आजकाल कितें आतां कमर्शियलायझेशन जाल्ल्यान एड येतात मदीं ह्यो सगळ्यो गजाली तो खेड्यान बशिल्लो पिटर ताका कितें कळटा आतां चांद्रा सारक्या गांवांत एकटी जाणटेली बायल बसता आवय तिका भरून येता तिका रडूंक येता उलोवंक लागना बरोबर तूं म्हणटा पोन्नी गितां आयकून आपलें काळीज भरून आयलें अशा वेळार तुका कांय गजाली आमकां खूब ऑर्गनायज करच्यो पडटात ऑर्गनायज करून ते सिस्टमॅटीक हें करून तें सगळें शिकून घेवपाक थंय एक म्हयनोभर 2 म्हयने बसून फक्त पळोवप मागीर इल्लें इल्लें वाऱ्यार वचप अशें करून शिकचें पडटा पूण तें एकदां शिकलें न्ही जाल्यार म्हाका दिसता एक कलाकार घडपाच्या नदरेंतल्यान खूब जाणांक ताजो आदार जाता आतां तुमच्या जिवितांत तुमकां ह्या आकाशवाणी उद्देशीं कितें तरी फायदो जाला तुमकां तुमचें कॅरियर घडोवपाक ऑफकोर्स हातून दुबावूच ना दुबावूच ना म्हणजे कशें आकाशवाणी हें माध्यमूच अशें की हें माध्यम आमकां सतत आमी लोकां भितर आसतात तो ग्लॅमर म्हणून जो पळय आसा न्ही लोक म्हाका आज वळखतात ह्या आरजेच्या माध्यमांतल्यान हांव लोकां मेरेन पावतां एक बाणावलेकार उलयता बाबा कशें आसा तुगेले सगळे बाणावलेकार ताजी एकट्याची खबर घेना हांव ताचे सगळे गांवच्या लोकांची घेता ही रिप्रेझेंट्स ऑल बाणावली हय ही हो पळय जो रेडिओचो गूण आसा आनी हें पळय रेडिओचें जे माध्यमाचो पळय जी स्ट्रेंथ आसा शक्ती आसा ती शक्ती म्हाका तें मायक ऑन करना बरोबर जाणवता ह्या माध्यमा कडेन कोणें लागीं येता जर तर जायत जाल्यार तांणी खुशालकायेन येवचें बेधडक येवचें कारण तांकां हें माध्यमा सारकें स्ट्रॉंग माध्यम मेळचें बऱ्योच गजाली तूं शिकता तूं उलोवंक शिकता तूं वागूंक शिकता तूं कंट्रोल दवरूंक शिकता तूं तांत्रीक गजाली शिकता पावलां कणकणी तूं वेगळें वेगळें संगीत आयकता म्हणजे तुका फक्त शास्त्रीय संगीत आवडटा फक्त कातारां आवडटा अशें जायना प्रत्येक संगीतान एक तू प्लेजर आसा वेगळें तें प्लेजर घेता म्हणजे तुजें एक कान आनी मॅच्युरिटी वाडत रावता आनीक एक गजाल जेन्ना एक कांतार एक रीत देखीचें कांतार जायते फावटी तुमी दितात आनीक तें कांतार काबार जाल्या उपरांत तुमी ताचेर थोडो नियाळ घेतात म्हणटच तें कांतार अमके अमके रीत देखीचें अमके अमके शकुंतला जायते फावटी हांवें आयकलां की ही मदली 1.5 वरांचेर कार्यावळी येतात त्या कार्यावळींतल्यान पासून तें प्रयत्न करता माहिती दिवपाक म्हाका दिसता ह्या वेळार आमी आनीक एक कांतार पळोवया
टोनी दे रिबंदर हाचे खातार आनीक आमी मुखार या. बरें. येरोपाच्या गांवान एक दोयाळ मनीस रावतालो. गोरजे वतांक सोदांच तांच्या आदाराकूय पावतालो. क्रिस्तांव तो मनीस जावन देवाक तो फाट कोत्तालो. जेजू मनशाच्या रुपान आयलो हे स्वतूय म्हणटालो. एका दिसाक पळयात कितें घडटा. पावसांनी बरीच तोंडी पडटा. एक सुकणें घरा भायर ताच्या येवन बोबो मारून रडटा. सुकण्यांक पळोवन मनीस चुचुता. सुकणें तें शिंयान कोडकोडटा. सुकण्यांक आपल्या घरान आसरो दिवंक तो मांडणी काडटा. तो वेता पूण तें सुकणें ताका भियेता. उड्याचे कुडके उडयल्यार तें सुकणें नाकाता. जायते प्रयत्न करून तो पळयता. सुकणें घरान भितर ना येता. त्या सुकण्याचे चिंतून तो मनीस ओदीक सिंथीर जाता. रोखडोच ताका उगडास येता. सुकण्याच्या पोरी जावंक चिंता. भितर वचोन सुकण्याचे एकांगडे आंगा घालता. आपूण सुकण्याचो बेस घेवन ल्हव ल्हव सुकण्या शित्या वेता. तें सुकणें ताका पळोवन ताचे सुरशी धांवोन येता. आमचो वेळ सोंपत आयला. तरी आसतना आमचे जे ऑडियन्स आसात ते जायतीं नवी नवी कातरां आयकूंक रावतात. आनीक आमकां ह्या प्रुडंटांतल्यान ही सगळींच कातरां जावं ह्या चॅनलांतल्यान सगळींच कातरां दिवंक मेळनात. अशा वेळार एक धाकटीशी विनंती आमच्या आर्टिस्टा लागीं जे सिंगर आसात जे कांतोरिस्ट आसात तांणी एक खालतें मन दवरून लोकांची खुशालकाय लोकांचें काळीज जिखून घेवंक म्हाका दिसता ताणें तोकूच घेवन आपलीं कांतरां ऑल इंडिया रेडिओक जरी तर दिलीं आनी आमची दोग जाणां गेस्ट आसात तांच्या लागच्यान ती लोकां मेरेन तर पावलीं जाल्यार लोकांची काळजां आमी जिखूं येता. बाय शकुंतला एकूच सांगता हांगा तूं म्हळें म्हणून की ह्यो जी कातारां आमचे मेरेन हाडून पावयली म्हणून ती जायना तितल्यान सोंपना. कारण आमचे स्क्रिनींग कमिटी आसता आमचे वयले साहेब आसतात तातूंतल्यान ते सगळे प्रोसेसांतल्यान ती वतात कळ्ळें. मागीर ते आमच्या हातान येवन पडटात आनी आमी त्या कलाकाराक लोकां मेरेन पावयतात. म्हणटकच म्हाका दिसता कलाकाराची जेन्ना नवी कितें येता सीडी येता किंवा नवें कितें येता तेन्ना ताणें इमिजिएटली एक कॉम्प्लिमेंटरी कॉपी किंवा एक पत्र दिवन अप्रोच करचो की बाबा हे कितके नवे नवे कलाकार आमकां मेळटात. शकुंतला बाय वेळ सोंपत आयला. तरी आसतना म्हाका खात्री आसा आमचे जे म्हाका फक्त मेन हें कितें की कलाकार इतले त्रास घेतात ताणें मॅक्झिमम लोकां मेरेन पावचें. आनी आकाशवाणी हें माध्यमूच अशें आसा की तें 3 फावटी कातारां दिसांतल्यान वाजयता तेन्ना एक एक आर्टिस्टाचें नांव जावंक पावतलें. म्हणून हांवें कलाकाराच्या मनांतले गजाल सांगपाचो प्रयत्न केलो. तुवें तुजो मोलादीक वेळ आयच्या ह्या कार्यावळी पासून आमकां दिलो त्या पासून प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच बाय शकुंतला तुवें तुजो मोलादीक वेळ आमकां दिलो त्या पासून प्रुडंटाच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. इतल्यानूच आयची ही माणकां मोतयां कार्यावळ आनी फाटलो एपिसोड आनीक हो आयचो एपिसोड तुमी बरे भशेन पळयलो त्या पासून सगळ्यांक तुमकां काळजांत तान देव बरें करूं. तुमकांय बी देव बरें करूं देवतीन बाब.